ज्युनियर अभियंत्याक सांगले म्हजो नंबर करात ब्लॉक. साळगावचो आमदार जयेशान केला आरोप. वीज पुरवणेच्या बाबतीत साळगाव मतदारसंघाचेर अन्याय. वीज उपकरणां बदलपाची निविदा अजूनही पडल्या आडकून. वालंकिणी रेल्वे मार्गार आनीक रेल्वे घालपाची भाविकांची मागणी. वालंकिणी वचपी श्रद्धाळूंचो आंकडो वाडिल्ल्यान रेल्वे पट्ट्यात उण्यो. कॅसिनो मांडवी भायर व्हरपाक उरल्यात फकत 10 दीस. बाबुशान दिल्लें 100 दिसांचे अल्टिमेटम. बाबुशाक ताच्या विधानाची गिरीशान करून दिली याद. मये तलावाचेर अणभवपाक मेळटलो बंजी जंपिंगांचो थरार. 55 फुटावेल्यान उडी मारून देवपाक मेळटले तळ्यांत. 28 ऑगस्टाच्यान जातलो बंजी जंपिंगेचो थरार सुरू. कॅथोलिक चर्चीचो आयतारा थिये घातलो बुनियादी फातर. थियेच्या रेल्वे स्टेशना लागसार बांदतले ही नवीन चर्च. येवकार, हांव जवाहर बर्वे. पळयात खबरो विस्तारान. उदरगतीचे नदरेन सरकारान साळगाव मतदारसंघाकडेन आडनदर केल्या. ज्युनियर अभियंते आणि लायनमनांक म्हजो फोन नंबर ब्लॉक करपाक सांगला. साळगावचो आमदार आणि आदलो RDA मंत्री जयेश साळगावकरान आरोप केला. तेच बरोबर ताच्या मतदारसंघातल्या लायटीच्या आपालिपाचेरूय ताणें प्रश्न उपस्थित केला. लायटीची उपकरणां बदलपा खातीर निविदाय काडल्यात, पूण कामां मात जायनात अशें तो म्हणटा. साळगावात सदांच लायटीचो आपालिपा चलता. देखून कोलवा स्टेशना वयल्या थेट साळगावांक लायट दिवची हे खातीर आपणे प्रस्ताव मांडिल्लो अशें जयेश म्हणटा. 135 कोटी रुपयाच्या कामाची निविदाय काडिल्ली, पूण काम अजूनय हातांत घेवंक ना. हे काम 2 वर्सां भितर पुराय जावं येता. ज्युनियर अभियंत्याक आनी लायनमॅनांक तांचो नंबर ब्लॉक करपाचें सांगिल्लें तांणी स्वता जावन आपल्याक सांगिल्लें अशें जयेश म्हणटा. म्हाका अशें इन्फॉर्मेशन आसा की थोड्या कोणाक जे JE लेवल जावं लायन्समॅन लेवल ह्या लेवलाक सांगलें गेलां की जयेश साळगांवकराचो नंबर ब्लॉक लिस्टार घाल म्हणून. आतां हांव म्हाजी घरा कडलीं कामां करना. दीस वर्क्स आर ऑफ अ कॉमन मॅन आनी बारीक लोकांक लागून आमी झडटा. तर त्या फुडें मागीर तो जर बरें एका जर तुमी वाव दिना जाल्यार न्यूसन्स व्हॅल्यू कितें आहा तो आमी तुमकां दाखोवन दितले हें म्हाका सांगपाक दिसता. जर तुमी इन्स्ट्रक्शन दिल्या कोणाक, लायन्समॅनाक जर इन्स्ट्रक्शन दिल्या जावं JEing जर इन्स्ट्रक्शन दिल्या की जयेश साळगांवकराची कामां करनाका, फाटीं दवरात म्हणून, देन वी वील डू वॉट इज नेसेसरी. आनी लोक आसा, फक्त हांव ना, ह्या फुडें तुमकां हांव हांगासर उलयता पळय ह्या फुडें तुमकां लोक उलयतना दिसतले. हांव सद्या आतां नांवां डिस्क्लोज करना, पण इंडिविज्युअल इन्स्ट्रक्शन्स गेल्ले आसा अशें म्हाका JEingच्या थ्रू आनी थोडे जे लायन्समॅन आसा हेंच्या थ्रू म्हाका कळयलें आसा की तांकां इन्स्ट्रक्शन गेल्या की जयेश साळगांवकराचो नंबर हो ब्लॉक लिस्टान घालून दवरा म्हणून. जर फोन येयला तो फोन तुमकां येयला म्हणून सुद्दां कळचो ना. तरी मागीर लोकांक एकठांय करून मागीर तो कर्मचारी कोण आसा पळय, जो सरकारी कर्मचारी आसा पळय, लेट हिम फेस द पीपल. हांव तें म्हणटा न्हू. मागीर अशें पयलीं पळय मनोहर पर्रीकाराची कामां जातालीं की काँग्रेस गव्हर्मेंट आसतना की पयलीं मनोहर पर्रीकाराची कामां करुया म्हणून, नाजाल्यार असेंब्लीन उलयतलो म्हणून. सिमिलर कायंड ऑफ स्टँड वी वील हॅव टू टेक. 220/30 kVA लायन फ्रॉम कोलवाले टू सालिगांव सबस्टेशन पर्यंत, आनी थंय सबस्टेशन एस्टाब्लीश करपाचो तो एक हे आसलो प्रोग्राम आसलो. तर ती ऑलरेडी टेंडर जाला आनी इवन वर्क तो एका एवॉर्ड जाल्लो आसा, सिमेंस कंपनीक एवॉर्ड जाल्लो आसा. आतां हो वर्क ऑर्डर जावन आजून इतलो टायम कित्याक लागता म्हाका कळना. जो लोक आयज तुमी प्रश्न विचारता की सालिगांव लायट ना, सालिगांव सारको सप्लाय ना. बेजीक प्रॉब्लम सालिगांव जो आसा पळय हो आमचे कडेन इन्फ्रास्ट्रक्चर ना. कोलवाले खूब पावर सप्लाय आसा. कोलवालेच्यान जर हांगासर पावर सप्लाय तो हाडटलो जाल्यार आमचे कडेन हांगासर ते हाडपाक तो सिस्टम जाय आसता, तो सिस्टम ना. आनी दीस वॉज द रिजन ते 135 crores जी आमी लायन करूंक सोदताले, टावर्स करून हांगासर हाडपाक सोदताले, तो आयज खंय तरी काम फाटीं उरलेलें आसा. तेकाच लागून म्हाका दिसता एक काम वर्क ऑर्डर सिमेंस कंपनीक ती ऑर्डर जाल्ली आसा, ती बेगीन वर्क ऑर्डर तांकां दिवची आनी हो काम कमेंस करचो. कोकेरो ते साळगांव ह्या चौगम रस्त्याची रुंदाय वाडोवपाची आशिल्ली. मनोहर पर्रीकार मुख्यमंत्री आसतना निविदाय काडिल्ली, पूण उपरांत GSIDCन ही निविदा रद्द केली. GSIDCन ही निविदा रद्द केल्याचें ताणें सांगलें. पर्यटक तशेंच पिळण उद्देगीक वसणुकीत वचपा खातीर अवजड वाहनां ह्या रस्त्याचो वापर करतात. देखून ह्या रस्त्याचे रुंदाई खातीर नव्यान निविदा काडची अशें ताणें मागलां. शोगम रोड जो आमचो आसलो हो सर्कीट रोड मनोहर पर्रीकारान डिझायन केल्लो आनी मनोहर पर्रीकारान तेन्ना हो रोड करता म्हणून आमकां आमी 2-3 इन्स्पेक्शन्स घेवन सगळ्याक भोंवल्ले. आयज
खंय तरी वो आमकां कळपाक जाय की वो रोड सुद्दां गव्हर्मेंटान जावं GSIDCन वो कॅन्सल केल्लो आसा. 135 crores वर टेंडर जाल्लें काम आयज कॅन्सल केलां. सो रिजन बेस्ट नोन टू दॅम ओन्ली. तर हे काम परत एकदां वी आर दीस रोड सर्व्स द कलंगूट ट्युरिजम आनी वो सर्कीट रोड म्हणून केल्लो. वो रस्तो बरो ऑफ द क्वॉलिटी आमचो जो हायवे आसता पळय त्या हायवेच्या क्वॉलिटीचो रस्तो जावपाची गरज तेन्ना आमी मागलेली CMा कडेन आनी ऑनरेबल CMान पर्सनली विजीट करून पळयलें. साळगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप कामुलकार. तुमकां साहस करपाक कितलें आवडटा वा तुमकां थरार कितलो आवडटा? बंजी जंपिंगात रस आसा? गोंयांत पयलेच खेपे बंजी जंपिंग मयेच्या फामाद मयम लेकचेर सुरू जाला. आरामात तुमच्यान 55 फुटां वयल्यान उडी मारूं येता. हे बंजी जंपिंग 28 ऑगस्टाच्यान लोकां खातीर उक्तें जातलें. तुमकां थरार आवडटा? कसली तरी धाडशी गजाल करचीशी दिसता जाल्यार तुमच्या लिस्टात तुमच्यान मये तळ्यार बंजी जंपिंग घालूं येता. गोंयच्या पर्यटन खात्यान हो वेगळो उपक्रम गोंयांत सुरू केला. भारतांतले सगळ्यात चड उंच बंजी जंपिंग ऋषिकेशात जाता. मयेचे बंजी जंपिंग 28 ऑगस्टाक सुरू जाता. ह्या थराराचो अनुभव घेवप्यांक 55 मीटर उंचाये वयल्यान घालून घेवपाक मेळटलें. ऑस्ट्रेलियाची प्रशिक्षीत टीम हांगा देखरेख दवरतली. 12 वर्सां परस चड आनी 40 परस उणी पिराय आशिल्ल्या कोणाकय हाचो अनुभव घेवपाक मेळटलो. हम लोग ने एक बंजी जंप का सेटअप लगाया. हम लोग का जो एग्जिस्टिंग सेटअप है वो ऋषिकेश में है, जो हम लोग 2010 से चालू है. वहाँ पे हम लोगों ने अभी तक मोर देन 80,000 जंप्स कर किया है. और फिर गोवा टूरिज्म ने हम लोग को इनवाइट किया बंजी लगाने के लिए गोवा में. माइम लेक में हम लोग ने एक लोकेशन फाइनल किया है. वहाँ पे हम लोग का सेटअप लग गया. अभी 27 को हम लोग का लॉन्च है. 28 से पब्लिक के लिए ओपन होने वाला है. इसका जो हाइट है वो 55 मीटर का है. नहीं, अभी गोवा में पहले है कि गोवा में कुछ इधर है? गोवा के लिए पहला बंजी है. सेफ्टी के लिए हम लोग का सेम सेफ्टी स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं जो न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में फॉलो करते हैं. इनफैक्ट जो सारा सेटअप है, जो ब्रिज है, सब एक्सपर्ट न्यूजीलैंड से आए, उन लोगों ने डिज़ाइन किया. और जंप मास्टर भी हम लोग के पास न्यूजीलैंड से ही है जो उसको जंप ऑपरेट कराएंगे. बहुत सारे लोग आने वाले हैं. सिर्फ बंजी के लिए आज की यूथ में बहुत क्रेजी है बंजी जंप करने के लिए. गोवा में ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग आते हैं. लेकिन अगर उनको पता लगे यहाँ पे बंजी माइम लेक पे हो रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पे ट्रैफिक बढ़ने वाला है. बहुत बढ़िया लगा. लोकेशन बहुत बढ़िया है. लेक के ऊपर लैंडिंग कराना इट्स अल्टीमेट एक्सपीरियंस. और वो उस वीडियो में जो उसका लुक आता है, देख के जो अपीयरेंस आती है ना, इट्स लुक्स अल्टीमेट. आतां जालें न्हू एक 5 वर्सांनी पोवन आसलें आतां खूब 5 वर्सांनी चालू आसा. सो आतां पळय आमकां पॉझिटिव्हच जाय सगळें. बंजी जंपींग तेणी चालू केलां आनी आमी मागता की चल्ल्या पर्यंत. नाही, हे बंजी जंपिंग तुका कितें दिसता की ट्युरिस्ट कशे येतले? बरे येतले. ते बंजी जंपींग करपी स्पेशली आसतात लोक न्हू, ते येवंक शकता. आनी गार्डनूय चालू आसा न्हू, सो मे बी लोक येतले आनी आमकां रेस्टॉरंटांक हिंगा मातसो फायदो जातलो. तुका कितें दिसता की बरें वाडटले ट्युरिस्ट अशें दिसता? हय येतले. आतां येवंक लागले थोडे. हे एडवर्टिजमेंट जाला न्हू, तितून येवंक लागले. दिवचलच्यान आमचो खबराकार महेश गोवेकर. मांडवींतल्यान कॅसिनो केन्ना भायर काडटलो? काँग्रेसीन पणजेचो आमदार बाबूश मोन्सेराताक प्रश्न विचारला. तुवें 100 दिसां भितर मांडवींतले कॅसिनो मांडवी भायर व्हरतलो अशें आव्हान पेलिल्लें. ते पुराय करपाक फकत 10 दीस उरल्यात. काँग्रेसीचो मुखेली गिरीश चोडणकारान ताका याद करून दिल्या. पणजेकारांक दिल्लें उतर पुराय करतलो हय गिरीशाचो प्रश्न. पणजेचे आमदार बाबूश मोन्सेरात हाजे इलेक्ट जावन 90 दीस जाल्ले आसात आनी 100 दिसां 10 दीस कमी आसा. बाबूश मोन्सेरात कदाचित सरकार पक्षांक वयतकर आपणे जे लोकांक आश्वासन दिलां तेजे बरोबर तेन्ना आमी आशिल्ले की 100 दिसां भितर काजिनो आमी सगळे दर्यांतल्यान काडटलो आनी कशें काडटलो तो आपल्याक कळटा. तूं आयज सरकार पक्षान आसा, सरकार तुमी आयज चलयतात आनी लोकांक तुमी जें आश्वासन दिल्लें 100 दिसांनी तुमी काडटलो म्हणून तेजेर तुका आमी याद करून दितात. आनी 10 दीस उरल्यात. ह्या 10 दिसान तुवें जें आश्वासन दिल्लें आशिल्लें तें तूं पूर्ण कर. आता घेऊया एक लहानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. सेल्फ हेल्प ग्रुपांतल्या बायलांक राजकारणी वेंचणुकांच्या वेळार पयशे दिवन खुर्च्यो भरपा खातीर फकत वापरून घेतात.
काल मेरेन लोक असो आरोप करताले. मात हे खेपे हो आरोप गोवा फॉरवर्डाचो आमदार जयेश साळगांवकारान उक्तेपणान केला. तो म्हणटा, आदले राजकारणी बायलांच्या पंगडांक मजत करचे बदला तांचो पक्षा खातीर वापरच करून घेत आयलेत. हें बंद जावपाक जाय अशें ताचें म्हणणें. साळगांव पंचायतीन चतुर्थी बाजार नावाची संकल्पना अनुसावन राबोवपाक सुरवात केल्या. ताच्या उक्तावणा वेळार तो उलयतालो. सेल्फ हेल्प ग्रुपांक गुंथून दवरपाचो यज्ञ आदल्या राजकारण्या कडल्यान जातालो. राजकारणा खातीर ती कशी फायदेशीर थारतली ताचोच विचार जातालो. थोड्याशा पयशांक लागून तांकां हाडून खुर्च्यो भरपाचो चुकीचो पायंडो राजकारण्यांनी घाल्लो. तो बंद जावपाक जाय अशें ताणें म्हटलें. पळयात. ट्रेंड पळयताले की ह्यो स्किम्स दिवप, नांवांक लागून खंयच्यो स्किम्स हाडून स्किम्स दिताले आनी ते स्किम्स त्या फुडें खंय पावता तेजो अकाउंटेबिलिटी कोण करता, कितें काम जाता काय ना, जावं काय सरकारी पयसो बेश्टो असो घालता स्किमीक, थोडे दीस टिचर यूज करता आनीक थोडेशे तांकां रॉ मटेरियल दिता आनी मागीर विसरता सगळें. तर म्हाका दिसता ते स्किम्स दिवन आदले राजकारणी जावं आदले पॉलिटिशियन्स प्रयत्न करताले की थोडेशे वुमन सेल्फ हेल्प ग्रुपांक एंगेज दवरया आनी ड्युरींग इलेक्शन तांकां कसो फुल्ली सिटां भरपाक जावं हें करपाक कशें ती यूज जातली. म्हाका दिसता मोर देन टू हेल्प वुमन इट वॉज रादर द अदर वे रावंड की टू यूज देम ड्युरींग इलेक्शन्स टायम ऑर ड्युरींग फॉर पार्टी अफेर्स. हेका लागून म्हाका दिसता हें जातलें. हे खंय तरी बंद जावपाक जाय. आनी म्हाजो प्रयत्न एज RDA मिनिस्टर सदींच जाल्लो आसा की आय हॅव नेवर आस्क्ड वन लेडी टू कम फॉर माय मिटिंग्स ऑर टू पार्टिसिपेट इन द मिटींग. पण तांकां जर एफिलिएशन आसताच, कोण खंयच्या पार्टीक एफिलिएशन आसता ही वेगळी गजाल, पण तांकां थोड्याशा पयशांक लागून हाडून थंयसर खुर्च्यो भरप आनी हें करप म्हाका दिसता इज रॉंग. आनी वॉट द पंचायत हॅज थॉट ऑफ डुईंग इज वन इनिशिएटीव. ही वाखाणण्या सारको एक इनिशिएटीव आसा आनीक तांकां सदींच आतांच न्हू पण सदींच सपोर्ट करपाक जाय. जयेश साळगांवकारान साळगांवचो संस्कृतीक चेहरो बदलपाचो निश्चय केला. येता ते दिवाळे कडेन आनी तेच बरोबर क्रिसमसाक साळगांवां आगळी वेगळी खाशेली सांस्कृतीक कार्यावळ सादर करतले अशें ताणें ह्या वेळार सांगलें. कसली ती मात ताणें जाहीर केली ना, पूण पुराय गोंयकार ह्या कार्यावळी खातीर साळगांवा कडेन आकर्शीत जातले अशें मात ताणें सांगलें. पळयात जयेश कितें म्हणटा तो. चान्स मेळ्ळो असो उलोवपाक. हेच्या थ्रू हांव एश्योर करूंक सोदतां की दिवाळीचो जो प्रोग्राम आसतलो वील बी रेकग्नायज्ड बाय एंटायर गोवा आनी एंटायर गोंयचे म्हाका दिसता सगळें लक्ष सालिगांवाचेर केंद्रीत जातलें. सालिगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन केंद्रीत जातलें की सालिगांव वॉज द फर्स्ट विलेज टू डू दीस कायंड ऑफ इनिशिएटीव, टू डू दीस कायंड ऑफ अ प्रोग्राम. आनीक म्हाका दिसता लोकूच आमचे सालिगांवकारूच न्हू पण भायले सगळे लोक उलोवपाक लागतले की सालिगांव वी हॅव टू गो अँड सी दीस. हो हांव तुमकां कांय एश्योर करता. आय वील नॉट डिस्क्लोज द प्रोग्राम, पण सिमिलर कायंड ऑफ अ प्रोग्राम वील बी ऑर्गनायज्ड इन सालिगांव ड्युरींग दिवाळी फेस्टिवल एज वेल एज ड्युरींग क्रिसमस फेस्टिवल. साळगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप कामुलकार. हणजूणचे क्रॉस रोड जंक्शन गाडयो चलोवप्या खातीर चिंतेची बाब थारला. फाटल्या 9 म्हयन्यांत ह्या जंक्शनाचेर सुमार 100 अपघात जाले. अशें आसूनय हे विशीं कोणाक कांयच पडून गेल्लें ना. साकवाचेर आशिल्ले ह्या जंक्शनाचेर गाडयो चलोवपी घुस्पतात आनी सकयल पडटात. ह्या साकवा कुशीक बॅरिकेड्स घालपाची मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. हे जे वॉल्स आसा ते PWDनी एस्कावेट केल्ले. आतां जवळ जवळ हांगा भाट्टी अंजुना ऑपोजीट बोपी बार हे एस्कावेट केल्ले जवळ जवळ 9 ते 10 म्हयने जाले आनी ते तशेंच सांडलां. हांगा कमी त्यो दिसाक 3 ते 4 गाडयो ह्या खड्ड्यान पडटात आनी खूब तांकां डॅमेज जाता. हे इतकें डेंजर टर्न जाल्लें आसा. काल सुद्दां एक 2 व्हिलर थंय पडली आनी ताका बाबड्याक खूब मार लागलो. तो हॉस्पिटलान आसा, ताका हॉस्पिटलान व्हेला. आनी आतां चवथी कडले दीस आसात. चवथी कडेन म्हाका दिसता हांगासर कितक्यो गाडयो पडात हेजो नेम ना. पंचायतीक कितकेशेच फावटी इन्फॉर्म केले. PWD इंजिनियरांक कितकेच फावटी हाडून दाखयले. PWD इंजिनियर म्हणटात कितें आमी तेजें टेंडर केलां, प्रोसेस चालू आसा. पण आतां तो प्रोसेस केन्ना जातलो म्हाका खबर ना. म्हाका दिसता हांगा 1-2 जाण मेल्या उपरांत तेंचो प्रोसेस कंप्लीट जातलो अशें म्हाका दिसता. हांगासर शेकड्यांनी गाडयो पडल्यो आसतल्यो. दिसाक कमी त्यो 3 ते 4 गाडयो पडटात. मेजर म्हणजे व्हडल्यो गाडयो. ते कितें आसा रातची लायट गेली की ना ती स्ट्रीट लायट बी आसा
ती चालूच वयता. लायट गेली म्हणटून ती परती पेटना आनी लायट गेली म्हणटून ते कोनशाक तांकां कोणाक दिसना आनी टर्न मारता आसतना स्टेरींग दुसरे सायडीक आसल्या कारणान तांकां ते दिसना आनी त्यो गाडयो सकयल पडटात. रातचे 12 उपरांत चडश्यो गाडयो घाड घाड करून पडटात आनी आमकां धांवून भायर येवचें पडटा. ओपन करून दवरला पळय ते एकदम डेंजरस आसा. कितें एक्सटेंड करपाचें ते एक्सटेंड करपाचें, ना नाल्यार ते तरी पुरोवन काडपाचें. हांगासर उदीकूय खूब येता आनी फाल्यां तर त्या उदकान कोण पडलो जाल्यार व्हडली डॅमेज जावंक शकता. त्याच प्रमाणे तो एक्सकावेट करता आसतना तेंच्यांनी तो एक 33 kVAचो केबल ओपन केल्लो आसा आनी तो इतको डेंजर आसा. तेजेर काल सुद्दां तेजेर एक गाडी पडली आनी फाल्यां तर तो शॉर्ट जायत हांव नको कितें जातालें पळय तें. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक आमी खूब फावटी तेजेर सांगलें तरी आसतना ते कोणूच एक्शन घेयनात. खंय तरी म्हणटात कितें तूं जाता जाल्यार तूं माती घाल. हांव खंयच्यान हाडून माती घालतलो, ताका कितें तरी कॉन्क्रीट घालूंक जाय, कितें घालूंक जाय. पळोवंक वयचें जाल्यार हें कोणाकूच पडोंक ना. म्हाका दिसता खंय तरी एक व्हडलो इन्सिडेंट जाल्या उपरांतूच सगळे जागे जातले. सेंट थॉमस सिरो मलबार कॅथोलिक चर्चीचो आयतारा थिये बुनियादी फातर घालो. थियेच्या रेल्वे स्टेशना लागसार ही नवी चर्च बांदतले. आर्चबिशप फिलीप नेरी फेर्रावाचे हस्तुकी हे चर्चीचो बुनियादी फातर घालो. ह्या वेळार विज्ञान आनी तंत्रज्ञान मंत्री मायकल लोबो, थियेचो आमदार आनी थळावे लोक हाजर आशिल्ले. Sings upon the beginning of the work of this church, new church, as we are here to lay the foundation stone for this new church. Be his light, to spread his light in the world at large, in the society around us. As disciples of Jesus, we are called to be bearers of light. Jesus tells us, you are the light of the world. And when we as disciples of Jesus spread the light of love, the light of joy, the light of loving service, we become members of the living church. थियेच्यान आमचो खबराकार संदीप कामुलकार. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. वालंकिणी वचपा खातीर ज्यादा रेल्वे सोडात, तशेंच ज्यादा रेल्वे कॅबिनांची तरतूद करात. वालंकिणी फेस्ताक वचपी श्रद्धाळूंनी रेल्वे अधिकारी आनी सरकारा कडेन मागणी केल्या. हालींच आयिल्ले सैमीक आपत्तेक लागून बऱ्योच रेल्वे रद्द जाल्या. देखून गोंयकारां खातीर वालंकिणीचे फेस्ताक वचपाक ज्यादा रेल्वेंची गरज आसा अशें तांचें म्हणणें. तामिळनाडूत वालंकिणीचे समाधी कडेन वालंकिणीचे फेस्त 8 सप्टेंबराक जाता. देशभरांतल्यान तशेंच गोंयच्यान जायते भावीक आनी श्रद्धाळू ह्या फेस्ताक वतात. टू बेंगलोर सिटी. सो फाटल्या दिसान 3 दीस जाले टील डेट शोर्नुसून वचपाक वो त्रिचूरसून ते लोकांक वचपाक ट्रेन कॅन्सील जाली. सो हांव गोंयार मेळटोक एक मागता जी फाल्यांची ट्रेन जी डायरेक्ट ट्रेन आहा ती तेजी एक्स्ट्रा कोच घालचें आनी तितल्या लोकांक जायत लोकांक कॅन्सील केलें ते लोकांक येवपाक मेळचें. आनी तेजे भाशेन स्पेशल ट्रेन आहा 28 तेजी बी एक एक्स्ट्रा कोच घालचो आनी एक स्लिपर बी कोच घालचो म्हूण मागता. तितले लोकांक ते कॅन्सील केले ते लोकांक येवपाक कॅन्सील जाल्या. मंगला एक जाल्या आनी नेत्रावती ती वयताली मडगांव टू त्रिचूर आनी त्रिचूर टू नागापटना वयता ती चलता. पूण हे 3 ट्रेन ज्यो कॅन्सील जाले पासून लोकांक हाल जाले. सो देखून आतां हांव एक गव्हर्मेंटाक लागता की फाल्यांची मंडेक जी आमची डायरेक्ट ट्रेन आहा तेजी एक्स्ट्रा कोच घालचो आनी तेजे भशेन 28 जी स्पेशल ट्रेन घायला तेजे बी एक एक्स्ट्रा कोच आनी एक स्लिपर आनी जनरल कोच घालचो. ती लोकांक हे कॅन्सील केल्या ते लोकांक येवपाक बऱ्या. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेंकार. चवथी कडेन बाजारभाव बदलतात. वेगवेगळ्यो सहकारी संस्था, व्यापारी आस्थापना गिरायका खातीर वेगवेगळ्यो आकर्षक स्किमी हाडटात. म्हापशेच्या बार्देश बाजारानय अश्यो कांय स्किमी हाडिल्ल्याचें बार्देश बाजार सहकारी संस्थेचो अध्यक्ष गुरुदास सावळान सांगलें. जाल्यार साळगांव पंचायतीन पयलेच खेपे चतुर्थी बाजार भरोवन थळाव्यांक स्टॉलां मांडपाची संद दिल्या. योग्य मोल, योग्य वजन आणि बऱ्या दर्जाक लागून गिरायकां बार्देश बाजारा कडेन वळपाक लागिल्ल्याचें गुरुदास सावळान सांगलें. लोकांक गिफ्ट कुपनां मेळटलीं, थारावीक गिरायकांक भेट वस्तू मेळटल्यो. म्हत्वाचें म्हणल्यार MRP परस कमी दरांत वस्तू दितले अशें गुरुदास सावळान सांगलें. योग्य किंमत आणि योग्य वजन आणि अत्यंत दर्जो उच्च दर्जो अशा माला खातीर आमकां लोकांचो खूब सपोर्ट मेळत आसा
आनी तुमच्या सहकार्यान हो सपोर्ट आमकां असो चालू उरतलो अशी हांव अपेक्षा करता. आमी चवथी निमित्तान खूब स्किमी तयार केल्ल्यो आसात. एक म्हणजे म्हत्वाची आमची जी आसता वर्साची की 300 रुपयाचो जे माल घेतात पळय ताजेर आमी फुकट एक कुपन दिता, गिफ्ट कुपन. आनी ह्या कुपनाक आमी साधारणतः 1.5 लाखाच्यो वस्तू आमी लोकांक दितले. ताजो ड्रॉ 10 तारखेक जावपाचो आसा. त्या भायर जे आमचे कडेन माल घेतात वेगवेगळ्या प्रकारचो कडधान्य म्हण किंवा बाकीचो माल घे, एक ठरावीक जेन्ना गिरायक घालतात ते त्या निमित्तान तांकां आमी स्पेशल काही वस्तू भेट दितात, काही फुकट वस्तू दितात. आनी ही आमची स्कीम चवथी पर्यंत चालू उरतली. साळगांवात पयलीच खेपे पंचायत मंडळान ग्रामपंचायतीचे वतीन चतुर्थी बाजार भरयला. 25 ऑगस्टा सावन ते 1 सप्टेंबर मेरेन तो चलतलो. थळावो आमदार जयेश साळगांवकारान सरपंच, पंच वांगड्यांनी आनी हेर मानेस्तांनी फीत कापून ताचें उक्तावण केलें. सालिगांवान हो गणेश चतुर्थी बाजार ही एक कल्पना जो एक विचार आसलो तो आयज तुमच्या फुडल्यान खरें साक्षात आयज घडटना आमकां दिसता. आनी हेजें पूर्ण श्रेय म्हाका दिसता सालिगांव पंचायतीची एंटायर टीम, सगळे मेंबर्स सालिगांवचे जेंच्यांनी वांगडा रावन चिंतले की सालिगांवान कितले सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आसात आनी इतले विविध कार्यक्रम ते करतात, पदार्थ करतात, जावं मॅन्युफॅक्चरींग आनी कितें हितून ते इनवॉल्व आसा, आर्टिजन्स तेंचे कडेन कला आसा आनी ती कला करता आनी ते खंय तरी डिस्प्ले जावपाक जाय आनी तेंचे खंय तरी ताका प्लॅटफॉर्म मेळपाक जाय हो उद्देश धरून आनी तांकां एट द सेम टायम तितून कितें इनकम येवनी आनी तांकां रेकग्नेशन मेळोनी. ताका हेल्प करपाक लागून जेन्ना ते म्हाका एप्रोच जाले की हांकां थोडोसो हांगचो स्टॉलाक आनी कित्याक लागून हेल्प करपाक जाय फायनान्शियली, तेन्ना आय एग्रीड आनी हांव एक निमित्त मात्र, पण एंटायर क्रेडीट गोज टू द सालिगांव पंचायत, द टीम, सरपंच, डेप्युटी सरपंच आनी टीम ऑफ सालिगांव पंचायत. तांकां हांव तेंची उमेद वाडोवपाक आयज हांगासर हांव हाजीर जाल्लो आसा. म्हापशेच्यान आनी साळगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप कामुलकार. वारखणेच्या हनुमान मंदिरात श्रावणी शेनवारा निमतान अखंड भजनी सप्ताहाचें आयोजन केल्लें. आयतारा दनपारां 12:30 वरांचेर हो सप्ताह सोंपलो. ह्या सप्ता विशीं देवस्थानाचो अध्यक्ष चंद्रकांत नायकान म्हायती दिली. पळयात. शेनवाराक आमी सप्ताक मनयता. हो सप्ताक मोठ्या प्रमाणात हांगा फोंड्या एकच कडेन जाता चडशे करून. म्हणजे बाकीची व्हडली देवळां आसा पूण फोंड्यान म्हणजे म्हापशेचें देवूळ म्हणल्यार एकच आसा आनी हे देवळाक इतिहास आसा. हे देवळाक 100 वर्सां वायज जावन गेल्ली आसा. हितून आमचे वेगळे वेगळे सप्ताकच न्ही तर चैत्र पौर्णिमा आनी बाकीचे जे जितले आमचे हे आसा ते सगळे उत्सव आमी ते मनयता. खास सकाळच्यान वेगवेगळे धार्मीक विधी चालू जाल्ले आसा आनी सामके सकाळच्या 12 आज देवळी पुजेक लायिल्ली आसा. तेजी समाप्ती फाल्यां 12 वरांचेर जातली. गोविंदा आला रे आला, गोकुळात आनंद झाला ह्या पारंपारीक पदाच्या तालार शेनवारा पुराय गोंयभर दहीहंडी व्हडा उमेदीन मनयली. दहीहंडी निमतान मडगांवां वेगवेगळ्या कार्यावळींचें आयोजन केल्लें. आणि आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.